CM हेल्पलायन ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार हें सॉफ्ट लॉन्चिंग आसा आनी हाजो नंबर आसतलो 9319828581. आमी हो नंबर जो आसा हो पब्लिकाक कोणायकू कशा रिलेटेडच्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा त्यो रिसीव जातल्यो CM हेल्पलायनचेर. CM हेल्पलायन ही सकाळी 9:30 पासून 5:30 पर्यंत सुरवातीक चालू आसतली आनी एकंदर ह्या पुराय हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो रिसीव करतले. हातूंत आशिल्ली 7 डिपार्टमेंट, एक गोवा पुलीस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ द सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ वुमन अँड चाइल्ड, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस अँड पब्लीक वेल्थ डिपार्टमेंट. सुरवातीक 7 डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो कंप्लेन्स पब्लिकाच्यो आहा त्यो रिसीव करतले आनी विदीन 72 अवर्स परत म्हणजे जो कोण कंप्लेनंट आसा ताका 72 अवर्सा भितर ताजी कंप्लेन कितें जाली आनी कशा पद्दतीन रिजॉल्व जालें हें परत एकदां आमी कळयतलेय बी. ह्या पद्दतीचें हें कॉल सेंटर आसा आनी ही पुराय टीम जी आसा ही वुमन टीम काम करतली. ह्या पुराय CM हेल्पलायन ह्या हातूंतल्यान वर्क करपी जी आसा सगळ्यो म्हणजे गोंयभरांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान चलयो सिलेक्ट केल्यान त्यो CM हेल्पलायनीचेर काम करता. हाज्या भायर म्हणजे जेका आमी म्हणटा की गोवा पुलीस हांची स्वताची हेल्पलायन 100, 100, 102 ह्यो हेल्पलायनी चालूच आसतल्यो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो स्वताचो 1097 म्हाका दिसता नंबर आसा. तो नंबर तांचो चालू आसतलो, तो नंबर डिस्टर्ब जावचो ना. ताजेर तांची स्वताची हेल्पलायन जी आसा ती सुरूच आसतली. आनी म्हाका दिसता ह्या 7 डिपार्टमेंटाच्यो तरी कंप्लेन्स ज्यो कितें आसा पब्लिका खातीर त्यो आमी खूब बऱ्या पद्दतीन रिजॉल्व करपाक शकतले. त्या ती पब्लिकान हो नंबर फाल्यांच्यान वर्कींग डेक, पब्लीक हॉलिडेक ना, शेनवार आयतार ना, फक्त सुरवातीक आमकां वर्कींग डेज ह्या नंबराचेर आपल्यो कंप्लेन्स कळोवच्यो आनी तेज्या वयल्यान त्यो रिजॉल्व केल्यो वयतल्यो.